आता वेंचणुकेचो विचार करया. जर कोणूय कन्नड मनीस वोटर म्हणून हांगा रजिस्टर जाला जाल्यार ताका मतदान करपाचो अधिकार आयलो. तो मूळ खंयच्याय गांवांतलो आसूं. पूण तो जर हांगा वोटर आसा जाल्यार ताका मतदान करपाचो अधिकार आयलो. जर तो मतदार म्हणून काम करूंक शकता जाल्यार तो उमेदवारय रावंक शकता. आनी देखून जावं कन्नडीक, जावं बंगाली, जावं मल्याळी असले कोणूय मनीस जो हांगा वोटर म्हणून आसा ताका जसो मत दिवपाचो अधिकार आसा तसोच वेंचणुकेक उबो रावपाचोय अधिकार आसा. म्हणटकच अधिकाराचे नदरेन विचार करीत जाल्यार अखिल गोंय कन्नड महासंघाच्या अध्यक्षान जी घोशणा केल्या ती कायद्याच्या आड वचना. ती कायद्याच्या आड वचना. पूण म्हजे नदरेन तशी घोशणा करप आनी ते रितीन वागप हें तांच्या हिताचें न्हय. म्हणून ताणें ती हाजे फुडें व्हरूंक जायना. ती आमकां गोंयकारांक वायट पडटली ह्या अर्थान न्हय, ती तांकांच वायटाक पडटली. तांणी जर आपल्याक कन्नडीक म्हणून लेबल लायलें वेंचणुकेंत आनी जर ते उबे रावले जाल्यार खात्रीन आमी गोंयकार तुमी कन्नडीक, आमी भितरले तुमी भायले, आमी वेगळे तुमी वेगळे हो वेगळोचार आपशींच आयलो. ज्या खिणाक तूं तें लेबल आपल्याक लायता आनी तें लेबल आपल्याक लावन गोंयचे अस्मिताये पासून कुशीन रावता तेन्ना हो ताजो परिणाम जातलोच. ऑपोजीट रिएक्शन म्हणटा तें हें की तूं आपल्याक गोंयकार मानना असो ताजो अर्थ जाता. तूं आपल्याक अजून कन्नडीकच मानता आनी कन्नडीकच म्हणून वेगळो रावंक सोदता. आतां कन्नडीक गोंयांत आयलो म्हणून ताणें आपली भास सोडूंक जाय, आपली संस्कृताय, आपली अस्मिताय सोडूंक जाय अशें न्हय. आपली भास सांबाळून, आपली संस्कृताय सांबाळूनय बरे भशेन हांगा रावूं येता आनी गोंयकारां भितर सरमिसळ जावं येता. म्हणटकच हे रितीन जर कन्नड संघ फुडें गेलो जाल्यार ताजो खात्रीन परिणाम वायट जातलो. आनी आज जे गोंयकार आनी कन्नडीक हांचे मदीं जें नातें आसा तें इबाडटलें. दोगांय मदीं एक संघर्श जातलो. तांणी एक पॅनल केलें, गोंयकारांचें दुसरें पॅनल जालें जाल्यार दोगांय भितर संघर्श सुरू जातलो आनी तो संघर्श भायले आनी भितरले असो जातलो आनी तो कन्नडिगांक बऱ्याक पडचो ना. प्रत्येक गोंयकार कन्नडिगा विशीं दुबावान पळयतलो. प्रत्येक गोंयकार समजतलो की हो अजून गोंयांत समरस जावंक ना. हो गोंयांत रावता, गोंयांत जोडटा, गोंयांत नोकरी धंदो करता अशें आसुनूय तो गोंयचे अस्मिताये कडेन समरस जावंक ना, आपल्याक गोंयकार समजना. आनी हाका लागून जें अंतर दोगां मदीं निर्माण जातलें तातूंतल्यान कन्नडीक पयस वतलो. घडये संघर्श जावं येता आनी तो एक फावटी सुरू जातकच तो मागीर वाडत वचूं येता आनी खूब तेंप चालू उरूं येता. हे खातीर हें धोरण कन्नड महासंघाचे नदरेन वायट. तांणी तें फुडें व्हरचें न्हय. हाजी एक देख आसा. सांकवाळचो सरपंच जो आसा आज ताचें आडनांव पिल्ले. पिल्ले हें आडनांव केरळांतलें. भोव करून तो मल्याळी मनीस. आनी कन्नड महासंघाचो अध्यक्ष सांगता की वेंचणुकेंत आमी ताका तेंको दिल्लो आनी वेंचून हाडिल्लो. शक्य आसा. पूण तो मल्याळी म्हणून उबो रावलो ना. तो कन्नडिगा म्हणून उबो रावलो ना. तो एक वोटर, एक मतदार, गोंयांत रावपी मनीस ह्या नात्यान उबो रावलो, वेंचून आयलो. ताका लागून जो संघर्श फाल्यां जावं येता कन्नडीक हें लेबल लायतकच तो ताज्या संबंदान जावंक पावलो ना. असल्यो आनीक देखी
गोंयकारां विशीं वा मूळ गोंयकारां विशीं गोंया भायर आसात.